द्रष्टिकोणाचे वय मो एक्झॅक्टली. तू मस्त लकी कॉन्फिडेंट असता न्हू. जर तू हे सांगशीत असलो कार्यनिर्वाहक म्हाका भेटलो तर तुका जरूर सांगता. ओ नो, भोव बुदवंत तूं. कशें तुटलायचे म्हूण तुका सारकें कळीत आसा. बेश्टें तामाशान म्हणे हे कार्य चलोवंक हांव तुका पुर्तो सनात दिता. वाव, तितलो सपोर्ट म्हाका मेळ्ळो तर म्हज्या सादरपणाक सवाल करतलो म्हणून सस्सो ना. भोव बरें. हे सुबीत कार्य मुखार वचच्या पयलें आमची इल्ली वळख सर्वांक जावन दिलें. गुड आयडिया. मोगाचे न्हू, आमी जावन आसा आयच्या ह्या मजेदार सांजेची कार्य सांबाळणारा. हांव अरविंद नेल डिसौझा आणि हांव एड्रिना दिया रॉड्रिगस. हे कार्य चलोवंक आमकां भरपूर संतोष भोगता. आनी ही सांज तुमकां सर्वांक सदांच उगडासांत उरतली. मोगाचे न्हू, तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता. इस्कोलाचें शिकप आमकां लौकीक बुदवंतकाय सोडूंक आनी समाजीक स्थानमान गिरेस्तकाय आपणावंक पूरक जाता तर अध्यात्मीक शिकप बऱ्या गुणां शिकून वाडोवंक जणवाय आपणावंक आनी आत्मीक गिरेस्तकाय जोडूंक कारण जाता. नेत्यादान जाणट्यापर्यंत विविध हंतांनी लागच्या क्रिस्ती शिक्षणाद्वारे आमच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक पूरक जाल्ली सकाळीक आनी सूक्त तरबेती आमकां लाभता. आज आमच्या बेंगळूर फिरगेचेर क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस. आम सर्वांक ओळख्या सुंदरसो दीस. ह्या मजेदार कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो नमस्कार. जो गायता तो दोट्यान मागता तर गायन नृत्या मुखांत अभिव्यक्त करता तो तिरोड्यान मागता म्हणून येता. आतां आमच्या बेंगळूरची 5व्या क्लासीची भुरगीं प्रार्थना नृत्या मुखांत कार्याची सुरवात करतात.
प्रार्थन नृत्य मुखांतर आमकां देवाचे हजरपण बघूंक कुमो केल्ल्या पंचप्रकाशाच्या भुरग्यांक देव बरें करूं. येवकार मागचे जावन आसा जमलेल्या व्यक्तींच्या हजरपणाक दिवचो मान आनी गौरव. तर आतां सविस्तांक मोगान स्वागत करून मुखार येतात आमच्या फुरगतेचे सहायक विगार बाब मनादेक विवेक पिंटो. सांज मागता जो कोण पवित्र पुस्तक नेला तो क्रिस्ताक नेला म्हणटा सांजेरो. ते देखून आमच्या पवित्र सभेंत क्रिस्ताची वळख धरून क्रिस्ताची वळख शिकोवच्याक आमकां चोराक आसची एकच आतेर दोतोर. त्या दोतोर आमी आमचो बाबाची वाडा जाता. बाबाक आमचो थीर करूंक एक अवकाश हांगासर आमकां मेळटा आनी सगळी भगवंताची पवित्र सभेची सदां पवित्र पुस्तक अशें वाटो वाट्या रितीन अंतांनी आमी अध्ययन करता आनी अध्ययन उपरांत क्रिस्ताची वळख ताची सुवात आमी परतून करून आमकां सांगली जाता. आनी अशें सगळे वर्सभर आमी दोतोरी तुतांशीत आमी शिकता आनी हो दोतोरीचो प्रतिफळ जावन आज आमी की क्रिस्तांव शिक्षणाचो दिवस आचरण करता. हो आमकां अवकाश दिल्या देवाक आमी येवकार दिता आसतना हें कार्य सुदारसूंक आदार दिल्ल्या सर्वांक मोगाचो येवकार मागूंक हांव खुशी भरता. ह्या सगळ्या कार्याचे मुखेल सैवे जावन हांगासर आमचे मदें आसात मनादीक बाब कॉल्विन रिचर्ड सोजा. प्रस्तुत ते कुटुंबा केंद्रीचे डिरेक्टर जावन मंगळूर DSCचे कुटुंबा केंद्रीचे डिरेक्टर जावन आमचे सांगत आसात ते गव्हर्नर शिरतालीचे तांची वड 2017 इस्वेंत एप्रिलाच्या 21 तारखेर जाल्ले. पयले तांचे मिसांव ठाणे जाल्ले जुलच्या पवित्र काळजाचे फिरगस माडेन तेरांत ताणें 2 वर्सांची सेवा दिवन उपरांत सांज इंजिनियर कॉलेजीचे ते डिरेक्टर जावन ताणें सेवा दिल्या. उपरांत 2 वर्सां परत शिकपा खातीर बेंगलोर वचून आतां प्रस्तुत मंगळूर DSCच्या कुटुंबा केंद्राचे निर्देशक डिरेक्टर जावन ते वाव दितात. तशेंच आमच्या निवृत्ती याजकाचे घराचे ते डिरेक्टरी जावन आसा. बाबा तुमकां सर्वांच्या नांवान मोगाचो येवकार मागता. हांवें तुका लागीं विनंती करता ऑलविनाक स्वागत करता. तशेंच आमच्या एक कामाक मोठो आदार दिवन त्या सगळ्या कार्यक्रमाचे रुबारी जावन आसा आमचे मुखार विगार बाब मनादीक बाब वाल्टर डिसोजा. तुमकां हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवान मोगाचो स्वागत करता. म्हज्या सांगता आतां हातीन भावचे आमचेच फुरगतीचे याजक मनादीक बाब लॉरेन्स कलिनो साहेब विगार बाब डेंजल बाब आरुल प्रिन्सिपल हांकांय ह्या तांच्या नूतन मोगाचो स्वागत हांव मागता. तशेंच आमच्या एक कार्यक्रमाक मोठो सहकार पाटीबाजींचे आमचे सततगडीचे उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा तशेंच आमचे कार्यदर्शी पॅट्सीबाई तुमकांय मोगाचो स्वागत हांव मागता. तशेंच आमच्या आयोग विपत्त आयोगाचे संयोजक आसात दीपक तुमकांय हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव मागता. तशेंच आमच्या एका दोतोरीच्या क्लासीक जायेची प्रत्येक शिक्षकी प्रत्येक रितीन शिक्षांक विविध भासांची शिक्षक आमची शिक्षां विविध कुवेंतांनी आसात. पूण तांकां सांगात आमकां दोतोर शिकोवच्या हांगासर तांची दादल्यांक आनी सगळ्यो दोन भयणी खातीर मुखेल जावन आसा सुपिरियर आसात आनी सर्व दोन भयणीक ह्या मोगाच्या कार्याक हांव स्वागत मागता. तशेंच आमकां सगळे वर्सभर आमकां CBSE इस्कॉल दिल्ल्या दोतोर शिकोवच्या क्लासरूमाच्या वेवस्थेक दिल्ल्या सिस्टर शारिका तुमकां ह्या वेळार मोगाचो स्वागत हांव मागता. सगळ्या वर्सां दोतोराची मांडावळ घालून ताचे उपरांत सगळी वेवस्थीत रितीन करूंक आमकां कुमोगचे मनीसजीन आमचे कॉर्डिनेटर मस्जिद टिचर तुमकां ह्या कार्याक येवकार हांव मागता. तशेंच
शिक्षक असताना तो शिकोवंक आमकां आसा जायत्या शिक्षकांनी तांचो वेळ दिवन आमकां सकाळी 7:30 वरां नंतर 12 वरां पर्यंत आमच्या भुरग्यां सांगात आसून बरी शिकोवन दिवच्या सर्व शिक्षकांक तुमचो ह्या उदास करता आनी तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत हांव मानतां. खंडीत जावन मोगाच्या आवय बाबायनो, तुम्ही तुमच्या भुरग्यांची पयली बाबतीची वडील आवय आनी बापूय तुमच्या भुरग्यांक जायतो सहकार तुम्ही दितात, पाठिंबो दितात, नोंदवणीक करतात, जायतो त्याग तुम्ही करतात आणि आज इतल्या वरां संख्या तुम्ही हांगासर आसात. तुमकां तुमच्या भुरग्यांचे बरे कार्यक्रम पळोवंक तांकां उत्तेजन दिवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां समेस्तां मोगाचो येवकार हांव मागतां. खंडीत जावन मोगाळ भुरग्यांनो, आज तुमचो दीस क्रिस्ती शिक्षणाचो दीस म्हळ्यार तुमचो दीस. आमी सगळे वर्स दोतोर आमी शिकल्या. खंडीत जावन सोन्याची वळख आमकां आसा, पूण जायत्या रितीन गोडायन आमच्या बाबार्थाचे दिश्टे पडिल्यात. खंडीत जावन बरो बाबार्थ तुमचे थंय वाटला आनी तुमकां ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत हांव मागतां. खंडीत जावन आपण एक रितीन आदर दिता सुदारसाच्या एकल्याक उदास करून तुमकां ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत हांव मागतां. तुमकां समेस्तां बरो येवकार हांव मागतां. सर्वांक स्वागत केल्ल्या मोगाच्या पाद्याबांक तुमकां माया मोगाचो येवकार मागतां. देव बरें करून फादर. आता क्लास वायज मौल्याधारीत कार्यक्रमांचे सदरपण तुमचे मुखार. पयल्यान दुसऱ्या क्लासीची, तिसऱ्या क्लासीची आणि पयल्या क्लासीची भुरगीं तांची प्रदर्शनां तुमचे मुखार दितलीं. ताळयो पेटोवन आमच्या भुरग्यांक पाठिंबो दिया. झूम केला फुल्ल झूम किल्ले झूम मस्त पैसा ನೀ
तालंताची ओपार नृत्य रूपात तुमच्या मुखार सादर करता तिसरे क्लासीची भुरगीं. सांग रे हॅलो सांग हांव हांगा विडियोग्राफी भुरग्यांचे प्रोग्रामाचे फाटल्यान मागीर येता मागीर मुखार संतोषान
Now, let us welcome the second leaders who are here to express their love for God through a welcome dance. Let us cheer for them to invoke God's blessings. First time, it's first time. भुरगीं घेतल्यात बरे भुरगीं नाका 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 बरी आयिल्ले ते मस्ती येता ना ना पावता Good evening everyone. On this special Catechism Day, my companions are here to share the joy of faith through an action song, Walking with Jesus. Let's lift our hearts, join in the Spirit and celebrate our journey with Christ. संतसान आसन आईच्या या सुबीत दिसा सुम्यावर गाडीत असताना ह्या पिनायकी मुखार आमचो संतोष तुमच्या लागीं वांटून घेव मुखार सरता.
सुरवेर प्राप्त नृत्या मुखांत स्वागत केल्या 8व्या क्लासीच्या भुरग्यांक आनी पहिल्या दुसऱ्या आनी तिसऱ्या क्लासीच्या भुरग्यांक तांचे सोबीत प्रदर्शन दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. शिकयलेले शिक्षक विद्यार्थीक बऱ्यान समजोवच्यान आनी तांणी ते आपल्या जिणेंत रुता करच्यान हर एका शिक्षणाची वा तरबेतीची यशस्वी आतापून आसा. आतां सर विद्यार्थी क्रिस्ती शिक्षणा विशयात आपलो अनुभव वांटून घेता 10व्या क्लासींत जोआना नोएला पेरेरा. Good evening everyone gathered here. It's an absolute honor to stand before you today and share my experience of this incredible journey of faith, of learning, faith, growth and all that we have done. When I first started attending catechism classes, I never imagined how much they would shape me, not just in understanding my faith, but also in how I see the world and myself. We may not remember our very first class, but surely each one of us was nervous, excited, curious, and very unsure about it. But as the weeks and years went by, things started changing, and I realized that catechism wasn't just about teaching prayers, learning prayers, or religious teachings. It was about experiencing faith in a deeper way. Some of the most memorable things for me was learning more about the Bible and the parables and incidents mentioned in it, the fun-filled weeks, and the classroom activities where we shared experiences, discussed about things, and got a better understanding about everything around us. Apart from the lessons, the friendships and bonds I've formed during this journey have been truly special. I've shared laughter, conversations, and not to forget, the walking from the school to the chapel when we were younger will always be a core memory. Through catechism, I've also learned the importance of forgiveness and being kind. Growing up, I've tried to apply it in my daily life. I'm truly grateful for all the teachers and mentors who have guided us with so much patience and love. They have always tried to make learning more fun and helped us grow and learn. Their dedication has inspired me to grow not just as a student but as a better person. I am grateful to our past and present vicar, Reverend Father Walter De Souza, Assistant Parish Priest, Catechism Coordinator Mrs. Merson Krasna, and all the catechism teachers and our dear parents for motivating our value-filled Christian journey. As I stand here today, I realize that this is not just the end of the journey, but the beginning of a lifelong one. Faith is something that we carry in our hearts, in our actions, and the way we treat others. Catechism has taught me that no matter where life takes us, God's love and guidance is always with us. Thank you to everyone who has made this journey an incredible one and been a part of it. Let's continue to walk in faith, support each other, and spread love wherever we go. Thank you. देव बरें करूं जोआना पेरेरा तुज्या पुत्रा खातीर.
क्रिस्ती शिक्षणाद्वारे आपणे जोडली जणवाय आणि ह्या मुखांतर आपल्या जिविताचेर जाल्लो प्रभाव ह्या विशीं आपलो अनुभव आता वांटून घेता 10व्या क्लासीचो डिऑन फ्रँक सिक्वेरा. वेदी मुखार हजार आशिल्ल्या सर्मनादीक याजक बापांक मनाच्या सैऱ्यांक शिक्षकांक वडिलांक आनी म्हज्या सहपाठीक म्हजे प्रणाम. क्रिस्ती शिक्षणांत म्हाका मेळिल्लो अनुभव वांटून घेवंक हांव तुमचे मुखार उबो आसा. क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मून क्रिस्ती बावाट आपणावंक फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. फाटल्या 10 वर्सां सावन हांव हर एक आयताराक क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीक हजर जावन आयलां. ल्हानपणानूच म्हाका म्हज्या आवय बापूय क्रिस्ती मावल्यांनी वाडयला आनी हर एक आयताराक म्हजी मम्मा म्हाका दोतोनीच्या क्लासीक हजर जावन प्रेरणा दिता. संडे इज नॉट अ हॉलिडे बट इट्स अ होली डे म्हूण ह्या फिरगेजेन सेवा दिल्ले आमचे आदले विगार मानादीक बाब अँटनी शेरान म्हणली ही उतरां म्हज्या मतीन खंचल्यांत आनी ती आजुनूय उडास आसात. दोतोनीच्या शिक्षणा मुखार म्हाका जेजू विशयान चड आनी चड जाणा जावन ताची देख घेवन बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक म्हाका प्रेरण लागता. पयले क्लासीक सावन 10वी पर्यंत शिकलेली सावन म्हज्या जिणेन मस्तू बदलावन हाडूंक शकलां. देवाचे उतर वाचूंक आनी ते नियाळूंक म्हज्या सदांच्या जिवितांत मागण्याक चड महत्व दिवंक बऱ्या शिगुणांनी वाडूंक समीस म्हजो बरोवचो म्हण सद जाणा जावंक म्हाका प्रेरण लागला. फिरगेजेन आसा केल्ल्या विविध चटुवटिकांनी भाग घेवल्या वरवीं प्रत्येक जावन दोतोनीच्या क्लासीन चलोवलेल्या विविध क्विज, प्रत्येक आराधन, कुमसारां, फेस्ता परबेक आमकां दिवचो फाटिंबो, अवकाश ह्या सर्व संगीतान म्हज्या मतीक दादोसकाय मातयेने फिरगेचे थंय मोग चडला. म्हाका ल्हानपण आजून पर्यंत दोतोनीचे क्रिस्ती शिक्षण शिकयल्या चड शिक्षकांक याजक बापांक हांव ऋणी जावन आसा आनी तुमी म्हाका दिल्ल्या मार्गदर्शनाक देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मागण्याक तुमचो उगडास दवरता. हांगासर म्हजी भोगनां उसारूंक अवकाश करून दिल्ल्या मर्सी टिचरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सुमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करून डिऑन फ्रँक सिक्वेरा. आपूण बरें तुजी भोगनां तुवें उसारल्या. आतां 6वी आनी 5वेची भुरगीं तुमचे मुखार आपलें कार्य सादर करतलीं. ताळयो दिवन तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत करया. The Gospel speaks of the miracles that are done by Jesus, especially that of healing. Today, we, the students of class 6, will present the life of blind Bartimaeus, who received sight from Jesus. As we watch this enactment, may we also ask the Lord to open our eyes and hearts from all kinds of blindness and prejudice.
ಬಾಕ್ಯಮೇ ಅವನೇ ಏಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೋ. ಏನು ಏನು ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ದಾವೀದ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವೇ, ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಗೆಲ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಭಿಕಾರಿಗಳು ಕಣೋ. ಯೇಸು, ದಾವೀದ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವೇ, ದೇವರ ಕುಮಾರ ಯೇಸುವೇ. ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರಣ್ಣ, ನೊಂದು ಕೂಗ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರಣ್ಣ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದರಣ್ಣ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದರಣ್ಣ. ಬಾರ್ತಿಮೆಯೋನ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ. ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನ ಕಣೋ, ಬಿಟ್ಟಿಯೇ ತಗೋ ಈ ಗೋಲು ತಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಈ ಗೋಲು ತಟ್ಟೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೇಸು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಯಿತು. ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದ ಬಿಡಿದೆ ನನ್ನ, ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾದ ಹಿಡಿದೆ ನನ್ನ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನಿದರಣ್ಣ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ದೇವ ಒಂದು ನುಡಿಯನ್ನಿದರಣ್ಣ. ಕಂದ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಲೋಕ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಿ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಂತೆ ನಿನಗಾಗಲಿ. ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ನಾ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ದೇವ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸಾರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ, ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ. ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯೇಸು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯೇಸು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ഇരുಳು ತುಂಬಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರಲ್ಲ, ഇരുಳು ತುಂಬಿದ ಜಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದರಲ್ಲ. देवबरी सांज देऊन तुमका समेस्तांक आधी आमची गुटमाणी, आमची मलगडी आणि प्रायवंतां देवाक पयलो स्थान आणि मान दितली. कुटमांत मागण्याक पयलो वेळ आणि प्रमुख आद्यता दितली. पूण आतांच्या काळात सबार कुटमाणी वाव आणि सामाजिक जाय जगेसर तांचो देव जाला. अंतर्जाल आणि ऑनलाईन गेम म्हणल्या देवचरान सबार क्रिस्ती कुटुंबांचेर आणि प्रत्येक जावन भुरग्यांचेर वेडो घाला आणि ह्या वरवीं कुटुंबान देवाची विसर पडल्या. सामाजिक माध्यमां वरवीं देवाक दिवंक आसतो स्थान आणि मान आतां उणो जाला. ह्या खातीर आमी 5व्या क्लासीची अंजाळ भुरगीं
आता गॉड वर्सेस सोशल मीडिया म्हणलो एक अर्थाभरीत आणि अपूर्व असो नाटकुळो तुमचे मुखार सादर करता. आता वेळ आमचो. सांग रे सांग काही नाही ನೆಟ್ ಕಾಟ್ಲೆ ಹಾಂ ರವಿ ಅಂಕಲ್ ಅಟ್ಟ म्हणता ಇದ್ದು ಕೋಹ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲೆ ನೆಟ್ ಕಾಟ್ಲೆ ರೈತೆ तू ये ಹಂಗೆ ಹೊಲಲ್ಲಿ ಆದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿ ಪೂರ ಟೈಟು ಕುಸೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೋದೆ ಡೌಟು ಕುಸೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೋದೆ ಡೌಟು ಅರ್ಥಾನೇ ಆಗುಲ್ಲ ಇವರ ಮೊದಲೇ ಮುಳುಗೋಗಿ ಕೂಡ ಸೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೋದೆ ಡೌಟು ಅರ್ಥಾನೇ ಆಗುಲ್ಲ ಇವರ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಉಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸು ತಾನೆ ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ರೋ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ರೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರೋ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ರೋ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಹೆಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತೆಗೆ ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನುಜರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮನುಜರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟಾನು ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ಏನ್ ಚಂದಂತೀರು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಚಂದಂತೀರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರು ಅಕ್ಕಸಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಗಿನ ನಕ್ಕು ಅಕ್ಕಸಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೂಗಿನ ನಕ್ಕು ಏನ್ ಚಂದಂತೀರು ಅದನ್ನು ಏನ್ ಚಂದಂತೀರು ಮೂಗು ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರು ಮೂಗು ಮಾಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರು ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಚಂದಂತೀರು ಅದನ್ನು ಈ ಚಂದಂತೀರು ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರು ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಿದ ದೇವರನ್ನೇ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿರು
खंय करूं भुरग्यानो क्रिस्ती शिक्षण आमच्या फिरगेचेर भोव व्यवस्थीत मांडावळेन लाभता. ह्या मुखांत आमी आमची भावार्थाची सतां जाणा जावन क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक आधार जाता. फाटल्या वर्सा चलिल्ल्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या चटवटिकेंचेर एक सुज्ञानदर मार्ची वर्दी सादर करता क्रिस्ती शिक्षणाची संयोजकी मर्सिन क्रास्ता टीचर. दोन 2026 वर्साची आयताराच्या क्रिस्तांव शिक्षणाची वार्षिक वर्दी 2026 वर्साच्या मेच्या 20 आणि 7 दोतोन शिकोवच्या शिक्षकांची पहिली जमात आमचे फिरगजेचे विगार तसेच आत्मिक डिरेक्टर मानदिक बाब वॉल्टर डिसोजा हांच्या मार्गदर्शनान सहाय्यक डिरेक्टर मानदिक बाब विवेक पिंटो आणि क्रिस्तांव शिक्षण संयोजक माने स्टीफन पिंटोच्या मुखेलपणाखाल चल्ली. सुमार 20 आणि 7 शिक्षकांनी भावार्थ पासाच्या ह्या कामाक स्व इच्छेन कबलात दिली. जुनाच्या 2 तारखेर आयतारा सकाळी 9:15 वरांच्या मिसा वेळार क्रिस्तांव शिक्षणाचे उक्तावण कार्य व्हडा भक्तीन आणि मनान चलोवन गेले. नवेच भरती जाल्ल्या शिक्षकांक जुनाच्या 9 तारखेर मंगळा ज्योतीन एका दिसाची तरबेती आसा केल्ली. आमच्या फिरगजेतांव 4 जाणां शिक्षकां हजर आसली. आयताराचे क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या संयोजकांक एका दिसाची तरबेती आणि वार्षिक समावेश जुलै महिन्याच्या 7 तारखेर मंगळा ज्योतीन चल्ली. 4थ्या क्लासीपावन 10व्या क्लासी पर्यंतल्या भुरग्यांक कुमसारा आराधन आणि मीस ऑगस्टाच्या 4 तारखेर संजे 3:30 वरांतावन 6 वरांपर्यंत इगर्जेन आसा केले. ऑगस्टाच्या 11 तारखेर 8वी क्लासीतावन 10वी पर्यंतल्या भुरग्यांक मादक द्रव्य व्यसन आणि माध्यमा भुरग्यांचेर हांचो परिणाम म्हणल्या विशयाचेर फादर मुल्लर्स कॉलेजीच्या दाखतेरातावन माहिती दिली. ऑगस्ट महिन्याच्या 17 तारखेर चलिल्ल्या भौगोलिक परिषदेच्या मिटिंगात श्रीमती मर्सिन पेरेरा क्रिस्तांव शिक्षणाची संयोजक जावन दिसून आयली. ऑगस्टच्या 30 तारखेर सांजे 6 वरार शिक्षकांची जमत आपोवन विमर्श केल्यो. विगार बापांनी चर्चा केल्ल्या सर्व विशयांचेर स्पंदन कर सूक्त विवरण दिले. मंत्री सैबिनीच्या फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांचे नोवेल आणि फेस्ताच्या मिसाची लितुर्जी भुरग्यांक वांटून दिल्ली आणि सर्वांनी उर्बेन भाग घेतला. पवित्र पुस्तक आणि क्रिस्ती शिक्षण आयोग आणि शिकपा आयोगाच्या सहयोगान पयले क्लासीतावन 10व्या क्लासी पर्यंतल्या भुरग्यांक सप्टेंबराच्या 20 आणि 2 तारखेर मोरये विशांत जाणा जावया म्हणले मोरयाल क्विज आसा केल्ले. देवाचे उतर वाचून नियाळून पूरक जावचे खातीर आयची सुवार्ता सकट भुरग्यांच्या कुटुंबाक पावीत जावचे प्रयत्न विगार बापा मुखांतर जाला. क्रिस्ती शिक्षण शिक्षकांक ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर केम्मन कोद्रू हांगासर एका दिसांचे पिकनीक आसा केल्ले. वट्टू 23 जाणां हजर जाल्लीं. क्रिस्तांव शिक्षण शिक्षकांचो पात्रोन सांत सांबोरेमियाच्या फेस्ताचो दीस उगडास काडन नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर आयतारा क्रिस्तांव शिक्षण शिक्षकांचो दीस जावन आचरण केलो. सकाळी 6:45 वरार पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवन उपरांत मोठे कार्यक्रम मांडून हाडले. विगार बापांनी सर्व शिक्षकांक शाबासकी पाठोवन मोगाची काणीक दिली. वट्टूक 40 जाणां हजर आसले. नोव्हेंबर महिन्याच्या 7 तारखेर सांजे 40 आणि 8 जाणां भुरग्यांक अधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना बापांनी क्रिसमसचो सक्रामेंत दिलो. नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर
भुरग्यांचो दीस मनोरंजन खेळ आणि जेवणासोबे संभ्रमान आचरण केलो. नोव्हेंबरच्या 26 तारखेर संतांत जाणा जावया व्हडलो क्विज पयले क्लासींत 10वी पर्यंतल्या भुरग्यांक सोलोवन व्हेले. डिसेंबराच्या 13 तारखेर सांजे 6 वरार शिक्षकांची जमत आपोवन क्रिस्तांव शिक्षणाची वार्षिक परीक्षा, क्रिस्तांव शिक्षणाचो दीस आणि हेर थोड्या गरजेच्या विशयांचेर चर्चा चल्ली आणि फावो तो निर्धार घेतलो. 6वी क्लासींत 10वी पर्यंतल्या भुरग्यांक बँडांत भरती जावचो एक बरो अवकाश आमच्या विगार बापांनी फावो करून दिला. आतां निरंतर तरबेती जावन आसा. डिसेंबराच्या 20 आनी 8 तारखेर निरपराधी बालकांचे फेस्त. ह्या दिसा मिसाचें बलिदान सर भुरग्यांसोबे संभ्रमान आचरण केले. जानेवारी म्हयन्याच्या 12 तारखेर आयतारा दोतोरनीच्या क्लासी वेळार बायबल कोटेशन बरोवचो स्पर्धो आसा केलो. पयले क्लासींत 10वी पर्यंतल्या भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षणाची वार्षिक परीक्षा फेब्रुवारीच्या 16 तारखेर सोलोवन व्हेली. 4थींत 10वी पर्यंत मंगळूर DSCGन तयार केल्लें प्रश्नपत्रीक आमी वापरलें. वर्सभर चलिल्ल्या 3 चटवटिक्यांक हजर जावन बरें केल्ल्या भुरग्यांक वटूक एक इनाम, तशेंच परीक्षेंत 85% आनी चड अंक आपणायिल्ल्या सकट भुरग्यांक इनामां, सगळ्या वर्सां सुखान आसतना दोतोरनीक हजर जाल्ल्यांक इनामां दिवंक निर्धार घेतलो. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 20 आनी 2 तारखेर म्हणजे आयच्या दिसा सांजे 5 वरार संभ्रमीक मिसासोवे भुरग्यांचो दीस आचरण करचे आनी उपरांत हर एका क्लासींत मोठे कार्यक्रम मांडून हाडचे म्हूण निर्धार घेतिल्लो आनी हो दीस आमी आतां संभ्रमून आसा. ह्या वर्सा भुरग्यां खातीर मांडून हाडिल्ली सर्व योजना यशस्वी तरेन संपोवंक कारण जाल्यार आमचे मोगाळ विगार मानादेव बाप वॉल्टर डिसोसा आनी तांचे सोबे वावुरल्यात मानादेव बाप विवेक पिंटो, मानादेव बाप लॉरेन्स कोटिनो, ब्रदर्स स्टीन जॉर्ज, धार्मीक भयण्यो, सर्व शिक्षकां, गौळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी, भुरगीं आनी वडिलां, तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून ही वर्दी हांव अखेर करतां. देव बरें करूं तिच्या बळसान तुमकां. आतां 4थी आनी 8वी क्लासीची भुरगीं आमचे मुखार आपलें कार्य सादर करतलीं. तांकां आमी ताळयांचो शिवोर दिवन ह्या वेदीक स्वागत करया. आतां आमी 4थी क्लासीची भुरगीं तुमचे मुखार नृत्य रुपान 5 बुधवंत आनी 5 बुधवंत नातिल्ल्या देड्यांचे ओपार प्रदर्शन करता. आता जाता ना जायना ना जायना ना बोला एक बाटी तुम्ही बोला आता झालं आता काहीच करा आता मोबाईल पाठ बरं मोबाईल पाठ
मोगाच्यानो हांगासर एक बरें ॲक्शन सॉंग आसा. देव आनी देवसा, उजवाड आनी काळोख, बरें आनी पाड हाच्या विशयांत आमची कसली विचोवणी म्हण आमी 8व्या क्लासीची भुरगीं ह्या ॲक्शन सॉंगा मुखांतर तुमकां सर्वांक दाखयतल्या. ती आवडटात आमी ह्या विचोवणेक तयार करया. तुम्ही सर रेडी आसात मग? So, let's begin.
चार जाऊन असं 31 झाले. It's okay, let it be. Correct time करना है. देव बरें करूं तुमकां भुरग्यांनो तुमच्या सुप्रीत प्रदर्शना खातीर. कसलोच मुनापो नासता आपले मिसांव कशें मानून घेवन क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या सर्वांक आमी व्हडत्या गौरवान मान दाखयता. सर शिक्षकां तर्फे आतां आपली भोगणां वांटून घेता जास्मिन टीचर. क्रिस्ती शिक्षण असो वार्षिक दीस संभ्रमच्या या सुवाळ्यार मानाची बसका सोपयल्या आमच्या लोकां मोगाळवीकार मानादीक बाप वॉल्टर सोज बापानो. आयच्या कार्याचे मुखेल सैरे मानादीक बाप ऑल्विन रिचर्ड सोज बापानो. क्रिस्ती शिक्षण संयोजक मानादीक बाप विवेक पिंटो, मानादीक बाप अरुण ब्रदर स्टीन. आमकां सर्व रितीन आदार दिवच्या
क्रिस्ती शिक्षण संयोजकी मानेस्तेन महसीन क्रास्ता सोर क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकाच्या तर्फेन म्हजो अनुभव तुमचे मुखार उचारून हवाश येता. आयच्या ह्या आधुनिक काळात देव समर्थ भावार्थ सर्ग मौल्यांक प्रामुख्यता आमच्या समुदायान मात उणे जाल्ल्या बरे दिसच्या मध्ये क्रिस्ती शिक्षणाद्वारे बरोवशाची यात्रिका आम्ही पयिल्ले जावन आमच्या अधीन दिल्ल्या भुरग्यांकी बरी देख दिवन आत्मीक वाडावळेक एक हातेर जावन वावरूंक फाटल्या वर्सा आम्ही प्रयत्न केले. आम्ही सडावर हप्तोभर विविध शिकपा तशे कामान व्यस्त आसता तरी आमच्या घरांनी प्रत्येक जण लायिकान आमचेर पातळून आसचे आमच्या भुरग्यां आनी मलगड्याचे काम असल्यानी वर्सभर सौर आयतारांनी वर्त्या धादोसकायेन आमच्या नेमट्या तशे जाणट्या भुरग्यांक सॅक्रिफीस करून आमच्या वेळाचो आमचे मिसांव काम आमी केलां. देवाचे उतर वांटून देवाचो मोग करूंक भुरग्यांक आमी सांगात दिला. मिसाच्या बलिदानात सक्रीय रितीन वांटिली जावन लितुर्जीचो अभ्यास दिला. देवाचे उतर वाचूंक किर्तनां गावंक आदार दिला. आयतारा दोतोरनेक येनातल्या भुरग्यांक तशें तांच्या वडिलांक फोन या वैयक्तीक भेट करून तांणी क्लासीक येवचे बरें पळयलां. देवाचे उतर चड गुंडायेन वाचून नियाळून जीव प्रयत्न केला. ट्युशन्स, कोचिंग, एक्स्ट्रा क्लास, को करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज हांचे मदीं देव आमचे मूळ आमी देवातावन आयिल्ल्या आनी देवातय विशो घेतल्या म्हणले मुळावे चिंता भुरग्यांक ते रोवंक वावुरल्या. आमचे थंयच वैयक्तीक मागणे देवाचे उतर वाचचे, सक्रामेंताची भेट कर, विविध गरजां खातीर विनवण्यो करचे, दिसपडचे मिसाच्या बलिदानान सहा भेटवणी करतलो आमचे जिवीत आमी सडीत सोपोवंक वावुरल्या. भुरग्यांक ल्हान प्रायेतांस देवा कशें केल्या ते बरो संबंध वृत्ता करचे विशीं व्हरती मिनत आमी घेतल्या. फेस्तां आचरणा विशीं माहिती दिल्या. वाड्या जमातेक हजर जावं आनी तशेंच फिरगतीच्या सर चटवटिकेनी सक्रीय तरान भाग घेवंक आमी प्रोत्साहन लाभयला. फाटल्या वर्सा 27 आयतारांनी भुरग्यांच्या आत्मीक वाडावळेक आवय बापूय संगी आमी वांटेली जावन भुरग्यांक एक सांत आनी सांतीन जावन वाडोवंक चानयेची सेवा दिवंक फावो केल्ल्या आमकां आमी धन्य देवा. तशेंच सर याजक बाबांक आमचेर पातयेनी दवर आमकां हो अवकाश लाभयल्या आनी आमकां वर्त्या रितीन सहकार आनी गौरव दिल्ल्या सर आमच्या भुरग्यांच्या वडिलांक आनी आमकां मोगान सुदारशिल्ल्या सर भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी थोडे फावटी भुरग्यांक तितवितना जर कोणायकी दुखलां तर आमी माफी मागता. मोरी माय तशें सर संत भक्त सांत सेबेस्तियावा संगी आमकां आदार लाभोवन आमी सर बरोवशाची यात्रिका जावन कुमो करून दी म्हूण आवाज येता. देव बरें करूं. देव बरें करूं टिचर. आतां परत्यान आमचे मुखार 9वी, 7वी आनी 10वी क्लासीची भुरगीं मौल्याधारीत आनी बायबल आधारीत कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करतात. तांकांय आमी ताळयो पेटोवन स्वागत करया. सामूहिक आनी सामाजीक माध्यमांनी संवसाराक आपल्या मोठी भितर घेतला आनी ताचें बळकें सुरोवंक सुरू केलां. आमची विणसोण, आमची चिंता आनी दिश्टावो सैत ह्या माध्यमाद्वारे प्रभावीत जावन आसा तें सत. आतां आमची 9व्या क्लासीची भुरगीं वेटीचेर येतात आनी आयच्या संवसारांत माध्यमांचो प्रभाव कितें आनी कसो म्हणून एक नाटकुल्या रुपी सादर करतात. Once upon a time, mass media was born, a humble messenger of truth. It carried the weight of wars, revolutions, and dreams. A mirror held up to humanity,
but every mirror has its cracks. Little bit. The headlines that will expose corruption with high praise. The people deserve to know the truth. So fast, the truth isn't profitable. Rewrite it or I will. And so it began. Stories with truth, silence, and the world changed. Now, mass media has evolved into a global web, connecting billions in seconds. But with great power comes great destruction. Don't forget to like, share and subscribe for today's giveaway. But first, let's talk about my must-have skincare products, all sponsored of course. Hey, fraud! Set out! Attention seeker! What? I didn't read it like that. Why can't I look like that? Everyone else is so perfect. Enough! Put the phone down. You're losing yourself to the world of screens. You don't understand. This is how people connect now. Not to be this way. Media is a weapon, and we decide how to wield it. Welcome. You're abnormal. I know what you want. Genius! Perfectly tailored content for every individual. Dangerous. This system manipulates reality itself. What keeps you watching? Truth bends, but it does not break. The question is, will you? As I mentioned before, the past is a guide. If you choose to learn from it, Isn't the enemy? Misuse is. Let's take control. they bring the manipulations protocols. Done. You cannot silence me forever. No, but we can make you truthful. Media is neither good nor bad. It is human hands that shape its purpose. Oh
to inform, influence, and inspire. It can open minds or close them, bring people together or drive them apart. But in a world overflowing with information, what truly matters is how we choose to engage with it. So, think critically, question wisely, and use media responsibly, because in the end, the choice is yours. समार्यागार म्हळ्यार आपणाचो फायदो पडे नासतना हेरांच्या गरजाक पावतले. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आत्मीक संगतीक महत्व दिवंक ही ओपार आदार दिता. हेरांच्या गरजो समजून घेवन तांकां आमचे तांकी पुरतो आदार दिवंक ही ओपार प्रेरण दिता. आता 7व्या वर्गाची भुरगीं समार्यागाराची ओपार तुमच्या अभिनय करच्याक तयार आसात. तांणी हांगासर येवन अभिनय सादर करच्याक उलो दिता. आता तुमचे मुखार बरो समार्यागार. जेजूच्या काळात जुदेवा आणि समार्यागारामधलो संबंध द्वेष आणि विरोधपणान भरिल्लो. जेजू एक जुदेव जाल्ल्यान खंयसर तो वचून शिकवून दिता आसता साधुसेव आणि शास्त्री ताचे लागीं तर्क चलयतले. जेजूक परतूच्या इराद्यान सभा सवालांक ते ताका विचारतले. जेजू तांचो उद्देश कितें आसतलो ते समजून सरकी जबाब दितलो. पूण तो आपले सवाल सामावून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हणल्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमाकां येरिकोक देंवून वेताना चोराच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागयले, ताका मान गाय केले आनी अर्दो जीव कर ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच सुवातेन देंवून वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बागलेन सरतच रावलो. तेच परी एक लेवीक थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बागलेन सरलो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक समार्यागार ताचे सशी पावलो आनी ताका पळोवन तो सुसुरलो. लागींसर ताच्या पांयाक तेल आनी वाइन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसून एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हणलें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय तें पाटी येतना हांव तुका फारीक करता. ह्या तेगां भितर कोण पेलो जावन पावलो म्हूण दिसता? शास्त्र्यान जाप दिली, ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगले, वच आनी तूंय तशेंच कर.
मुचलाना कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले मुचलाना पावडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले हांव भुकेलो तुमी खावंक दिले हांव ताणेलो पियेम दिले बोगा तेराज म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना पावंडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले हांव पोरको जावन आसता बिडार दिले हांव उक्तो आसता न्हेसोन दिले बोगा तेराज म्हज्या सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना पावंडा कितें तुमी केले म्हाकाच तुमी केले Good evening, everyone. Our catechism journey began like a small seedling, nurtured by faith, love, and guidance. We thank our reverend fathers, the parish community, our teachers, and our parents for their unwavering support over the past 10 years. Through their dedication, we have grown into compassionate disciples, embracing Christian values and deepening our faith in God. We have blossomed into beautiful plants and we hope to grow into strong trees which would bear fruits of faith, love and hope. Now let us take a moment to acknowledge God and thank Him by singing hymns to Him.
बरे करू तुमच्या अप्रतिम प्रदर्शनाक. आजच्या या कार्याचे मुखेल सोयरे जावन आसात मानादीक बाब ऑल्वेन डिसोजा. आता तांची उतरां आयकूंक आमचे कान आनी आमचे मन एक करूया. वेदी मुखारच्या मनाच्या मनादीक याजक बापानो, धर्मीक भयणीनो, शिक्षकांनो, आवय बापायनो, तशेंच मोगाळ भुरग्यांनो, थोडो वेळ मौन रावल्यार बरें म्हूण म्हाका भोगता. आज हांगासर भोव अपुरबायेची कार्यक्रम आमी मांडून हाडली. बायबल आधारीत कार्यक्रम आनी थंयसर बार्तिमेवाचे गडीत, तालंताची ओपार, तशेंच बुधवंत आनी बोधनातल्यो देडयो अशे कार्यक्रम अपुरबायेचे आसले. हांगासरच क्रिस्तांव शिक्षण भावार्थाची गूण समजणी आमच्या दिवच्याक एक मोठे प्रयत्न जाला. भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम सादर केल्ल्या सर्व भुरग्यांक म्हजें अभिनंदन. तशेंच तांकां उत्तेजन दिल्या, प्रोत्साहन दिल्या सर्व शिक्षकांकी म्हजे प्रणाम. आनी तांकां सदांच पाठिंबो दिवच्या याजकांक, पिरगजेच्या मुखेल्यांक, तशेंच आवय बापायक विशेष जावन म्हजें अभिनंदन. हांगासर क्रिस्तांव शिक्षण धावे म्हणसर PUC म्हणसर आसता. क्रिस्तांव शिक्षण आखेर जावचें बदजोडींत काजाराच्या दोतोरणे वेळार. थंयसर काजाराचे दोतोरणेक तुमची भुरगीं थोड्या वर्सांनी थंयसर येतात आनी काजाराच्या बेसाविशांत सोबती समजणी सोडून थंयसर आसा. हांगासर एक भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम आसले. सैतानाक धरलो, बॉक्सांत घालो आनी जेजूक हांवें वयर उबारलो म्हणलें भोव अपुरबायेचे कार्यक्रम. आमची भुरगीं 30 वर्सां म्हणसर क्रिस्तांव धर्मांत भोव अपुरबायेंत वाडटात. फाटल्या दिसांनी एक इंटरकास्ट, एक क्रिस्तांवचो चेडो आनी हिंदुवांचे चेडो तांकां काजर जाता आसतना तांकां हांव तरबेत करतालो. तांचे लागीं हांवें सवाल विचारलें, मुखार तुजो भावार्थ कसो खंयचो गी म्हणून. ताका क्रिस्तांव पाडतीच्यान क्रिस्तांव पाडतेन दिल्ली एक जाप तुमच्या मुखार हांव दवरतां, बारी बेजारायची जाप. ते म्हणाले, आमी आमच्या भुरग्यांक आमी आमकां आमच्या आवय बापायन भावार्थ शिकयलो, आमकां चॉयस नासलें, क्रिस्तांव भावार्थान आमकां वाडयलें. आमच्या भुरग्यांक आमकां वस्स भावार्थ तुमी पाळीचे म्हणून शिकोवचें इनजस्टीस न्हय गी फादर म्हणाले. आमच्या भुरग्यांक आमकां चॉयस नासलें, आमकां वस्स भावार्थ शिकयचें म्हण आसलें, पण आमच्या भुरग्यांक वस्स भावार्थ शिकयचें म्हणून आमी फोर्स करचें इनजस्टीस न्हय गी म्हणून. ते धाडा एका रितीचें कल सात्या सवालाक दिवचें म्हणलें म्हाका एक रितीन घुसपूट जालो. आमकां क्रिस्तांव भावार्थान क्रिस्ताविशांत वळख दिल्या आनी आमच्या भुरग्यांक तो भावार्थ आमी शिकोवंक नजो गी. हांगासर साबार वडीलां आसात. फाटल्या 8-9 म्हयन्यांत हांव काजरी हे दफ्तरांत वावर करनासतना कुटुंबाचें केंद्रांत हांवें येदोळ म्हणसर 17 इंटरकास्ट मॅरेजीच्या चेड्यांक आनी चेडवांक तरबेत केलो. बेजारायची संगत म्हळ्यार ह्या 17 खास जोड्यांक 15 जाणां चेडवां, 2 जाणां चेडे. चेडे बागेमूत म्हणून न्ही, चेडवां सवाल तुमच्या मुखार. कित्या खातीर आमी 30-35 वर्सां आमच्या भुरग्यांक एक देव, त्रिएक देव, मोरी, जेजू, जुजे ह्या विशयांत आमी समजणी दिता. हांगासर भोव अपुरबायेचे नाटकुळे आनी सगळे जाले. 30 वर्सां जाल्ले उपरांत म्हाका हो भावार्थ नाका म्हणून आनी एक भावार्थाक मेटान काडचें म्हणटा आसतना एका रितीन बेजाराय जाता.
देखून हांगासर वडील आसा तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक ह्या दिशेन एक जतन घेवची भोव बरें आमी आमकां आमच्या मलगड्यांत आयिल्लो बाबत आमी सांबाळला आनी आमी तो बाबत मुखल्या पिळगेक दिवंक आसा आमी सगळीं एका जबाबदार ल्हान आनी व्हड आमी सगळीं जबाबदार देखून आमच्या भुरग्यांक तिशीन गेल्ल्या उपरांत ताका दुरसोवच्या बदलाक आमी पयलेंच एक जोगतें आमी कितें म्हण एक चिंता पाठोवया आनी ताचे विशयांत आमच्या भुरग्यांक बरी एक तरबेत दिवया आनी आमच्या भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन दिवया अशें आमी केल्ल्या वरवीं आमी आमचो बाबार्थ मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करूंक साथ दीस जातले आनी आमचो जेजू क्रिस्ताक सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आमचे वरवीं साथ दीस जातले देखून हांगासर केवल याजक धर्मिकां शिक्षकां मात्र क्रिस्तांव शिक्षकां न्हय क्रिस्तांव शिक्षक खातेरां न्हय आमी सगळे एक न्हय एक रितीन क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवची शिक्षकां आमी हर एकलो ह्या मिसांवांत मिसांव म्हणून आमी एकी घेवया आनी ह्या मिसांवांत आमी क्रियाळ रितीन भाग घेवया तसो जेजू क्रिस्त आमकां ह्या दिशेन मेटां काडूंक आदार दिवची म्हणून मागून म्हाका अवकाश दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां फादर उमेद घेवच्या तुमच्या मोलादीक उतरां खातीर आमच्या फिरकस कुटुंबाचो वडील तालेंतवंत शातिवंत गूण चिंतपाचो मोगाळ विगारबाब आयच्या ह्या कार्याचो अध्यक्षाच्या गादींत हांव आपलो संदेश दिवच्या तांचे लागीं हांव आडदोस मागतां. Bapak Alvin, Bapak Lawrence, Bapak Vivek, Bapak Nasle, Brother Sting, Dharmay Bainano, Kirgos Upadhyaksh Vinod, Karyadarshi Persibai, also Sayojak Deepak, Kristau Shikshanachi Coordinator, Nursing Teacher, and Magal Shikshakano, Burgenja Vadilano, and Burgiano. पहिले स्वातेर तुमकां अभिनंदन पटयता शाबास म्हणटा क्रिस्तांव शिक्षण दीस भोव वापरपाच्या कार्यांनी यशस्वी केल्ल्या पासून क्रिस्तांव शिक्षण दोतोर मागीर जातना भुरग्यांक एक प्रायज दिवनो दोतोनेचो दीस आखेर करचें म्हाका नाका आसलें क्रिस्तांव शिक्षण दीस एक संभ्रम अशें मांडून हाडूंक जाय म्हणून मिटिंगा वेळार सांगताना शिक्षकांनी ताका स्पंदन केलें आनी कश्ट ते परिक्षेचो टायम भुरगीं दुसऱ्या इस्कॉलाक वेतात शिक्षकांय दुसऱ्या इस्कॉलाक वेतात सांगाता गांव कार्यक्रम तयार करचे भुरगीं मेळचे अप्रूप तरी पूण सदांच करून म्हणलें बरी अपुरबायेचे कार्यक्रम भुरग्यांनी तशें शिक्षकांनी सांगाता मेळोवन केला देखून आमी सकयल वडिलां ह्या भुरग्यांक आनी शिक्षकांक जोरान एक ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठवलें. आज भुरग्यांनी कितें बाबार्था विशीं शिकल्यात ते दोन संती हांगासर तांणी प्रदर्शन केल्या आनीक सांस्कृतीक कार्य केवळ संवसारी संतींनी नाटकोळ्यांनी डान्सांनी गायनांनी मात्र नाही बायबल गांजेवणी सांस्कृतीक कार्यक्रम करिये लिसांव शिकवियेत म्हणलें आज हांगासर भुरग्यांनी दाखयला देखून ह्या खातीर तांकां हांव अभिनंदन पाठयता शाबास म्हणटा. वडिलांक म्हजो एक मोठो संदेश भुरग्यांक आमी संतोष भरीत जिवीत दी जाय संतोषान तांकां सदां दवरी जाय म्हळ्यार आवय बापायची आशा ह्या खातीर आमची आवय बापाय परतो त्याग करतात मेहनत करतात साधन करतात तें करी जाय पूण केवळ भुरग्यांक संतोष भरीत मात्र दवरल्यार पावना तितली मात्र जबाबदारी न्हय भुरगीं तुमची आवय बापायची जबाबदारी भुरग्यांक सेफ सेक्युअर आसा गी म्हजें भुरगें मौल्य शिकता गी म्हजें भुरगें भावार्थान वाडटा गी म्हज्या भुरग्यांक भावार्थाची सता कळीत आसा गी
आधुनिक संवसारार खूब येवन देवाक विश्वास रावो म्हजे भुरगे सकतागी ताका तयार जाला की बरे आनी वायटा मदले विसो करूंक म्हज्या भुरग्याक जाता की आपल्याच पांयार रावण जोगतो निर्धार घेवन म्हजे भुरगे सकता की हाका तयार करायचं आधुनिक संवसारार केवळ कौशल्या केवळ अंक मेडलां पावना मी जायत्या भुरग्यांक ताणें पळयता कितल्या सुलाबायेन एक ल्हानशी सुरवणी मेळटाना सगळे सोड सोडतात कित्याक म्हळ्यार टू प्रोटेक्टीव आमची भुरगीं जाल्यार तांकां एक रिस्क घेवंक कळना देखून आमच्या भुरग्यांक फकत संतोष तेंचे जाय न्हय केवळ संतोष तेंचे मात्र गमना दवरल्यार कितें जाता जायत्यो संगती गरजेच्यो कॉम्प्रोमायज करता जायत्या भुरग्यांक हॅप्पी करच्याक संतोष बरी करच्याक सारके न्हय आसल्यो संगती करच्याक मुखार सरतात हे वडिलांनी करचें सारकें न्हय केवळ संतोष तेंच्याक भुरग्यांक खूब काळाक पडना तसल्यो संगती शिकोवचे वा तांकां करून प्रेरण करचें इल्लेशें उणें करी जाय म्हणलें म्हजें चिंता भुरग्यांक हॅप्पी करच्या की चड गरज रक्षण करचें कोंडाटो करचें ताणें विचारलें सकट दिवचें तांणी सांगलें बरीच आयकोवचें जबाबदारी हो वडिलांचें लक्ष न्हय ताच्या बदलाक ते विचारतना खंयचें तुका गरजेचें आतां ह्या वेळार तें बरें गणतीत सांगचें एका जबाबदारेवंत आवय बापायचें कर्तव्य म्हणून हांव वळखता तशें म्हळ्यार आमी भुरग्यांक खंयच्या संवसाराक तयार करी जाय खालपानीक संवसारांत न्हय आज संवसार कसो आसा ह्या संवसारांत उपयोग फूड करूंक आमच्या भुरग्यांक आमी तयार करया आनी हाका केवळ संवसारी शिका पावना कौशल्या पावना मौल्य आधारीत भावार्थी शिक्षण भुरग्यांक गरज आसा ते दिवंक आमी सगळां प्रयत्न करया आमची भुरगीं आत्मस्थैर्यान वाडोवन दी आपणाचें काम ल्हानशी करूंक शिकोवन दी जबाबदारी घेवचें धैर्य आपणावन दी बरी मौल्यां शिकोवन दी आनी सर्वणी फूड करूंक तयार जावन दी हें गरजेचें जिवीत केदाळाय जायते वंद न्हय सुरवणी येता तेंय फूड करूंक भुरग्यांक आमी शिकय जाय आमी तयार करी जाय आपूण जी आमचो संवसार आनी समाज परिसर कशें आसा तें बरें जाणा जावन ता जाल्या संवसारान फाल्यां जी येयसय त्या संवसाराक धैर्यान मुखार वचपाक खंयची गरज आसा तो भावार्थ तें मागणें ती मौल्यां तें आत्मस्थैर्य आमच्या थंय भुरग्यां थंय वाडोवंक आमी सकट संघटीत रितीन मुखार सरया म्हणून हांव सगळ्यांक बरें मागता आनी आमची भुरगीं खंडीत जावन असल्या संगतींनी मुखार आयली तर फाल्यां आमचे पोटान संतोश बरी जातलें आनी तशें जावं दी म्हणून तुजें मागणें ह्या संदर्भात हांगासर आयचो दीस संभ्रमान आचार करूंक आमकां थोड्या दानींनी उमो केल्या ताका फुलांचो बाण करून तांचो उपकार पडोवंक आमी आशेता हांव नांवां वाचतना आमच्या विवेक बापानी मुखार येवन तांकां एक फूल दिवन मान करी जाय म्हणून विनंती करता क्रिस आनी क्रिस्टन मेंडोन्सा कात्री रॉक्स आयची सकड प्रायजां तांकां देवान बरें एक घर फावो केल्ल्या खातीर दिल्यात लगभग 60,000 रुपयांची भोवमान हाडल्या आज भुरग्यांक वांटोवंक लगभग 350 प्रायजस आनी सकड ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी स्पॉन्सर केल्या हांगासर आसा जाल्यार तांणी मुखार येवन एक फूल केक घेजय म्हणून विनंती करता विलियम लीना सर्डाना कैबटल तिसरो वाडो 10,000 अलेक्स सेरावाचरचे पयलो वाडो 7,000 इयान नोवा आनी एझेक जोवा चर्च वाड दुसरो 5,000 मर्सिन पेरेरा बेंदुरवेल दुसरो वाडो 5,000 सन्नी मास्करेनास काद्री दुसरो वाडो 3,000 जेवर जॉस्लिन लोबो लोवर बेंदूर चौथो 2,000 ज्युवेलियाना जेडन क्रास्टा लोवर बेंदूर पयलो 2,000
नाव नका बेंदूर 2000, डॉक्टर शरण रस्किन लोवर बेंदूर पहिलो 1500, हेनरी फर्नांडिस लोवर बेंदूर चौथो 1000, जोशुआ लिओन मस्करेनस कंकनाडी तिसरो वाडो 1000, मारिया पिंटो शिवाबाग 1000, मेल्विन अल्वारेस लोवर बेंदूर दुसरो 1000, निकिता फर्नांडिस चर्च वाडो दुसरो 1000, श्वेता बिंदुरवेल दुसरो वाडो 1000, एंड्रिया ने एडोरा लोगो चर्च व्यू वार्ड 1000, विन्सेंट क्रास्का नोड कदरी पहिलो वाडो 1000, सियरा फोर्थ स्टँडर्ड 1000, स्टेफाना फोर्थ स्टँडर्ड 1000, अलिसिया तिसरी क्लास थर्ड स्टँडर्ड 1000, रीमा डिसिल्वा लोवर बेंदुरो चौथो 1000, फ्लोरिना क्लायडा नोड कदरी 1500, मार्क आणि मेहर नरोंडा बेंदुरवेल पहिलो 1000, शेरिन डिसोजा पदवा पहिलो 1000, तेरी डिसोजा कंकनाडी चौथो वाडो 2000, कॅथरीन कॅस्ट्रेलिनो 8th स्टँडर्ड 1000. खुशे मनान ताणी आईच्या या संभ्रमाक आमकां अशें दान दिवन कुमो केला आनी जो उपकार बावडटा देवाचे दारांत बेसावा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. कोणायची नांवां चुकोर परामर्शेन सोडून गेल्यार तुमी मुखार येवन बेजार करिनासतना एक फूल स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विकार बापानो आपल्या जाणवाये भंडारांतली बोऱ्यांतली बरी उतरां विचून आपलो संदेश दिल्याक आतां उतरां रुपी उपकार आठवणी करच्याक मुखार येता सिस्टर सिंथिया. देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां उलोवच्याक तुमच्या मुखार हांव हजर आसा. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विकार बापाक तांणी तांचो अमूल्य वेळ आमचे खातीर दवर आनी ह्या कार्यक्रमाक येवन आमचो संतोष दट्ट केल्ल्याक तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा मुखेल सैरे जावन आयल्या फादर ऑलविन डिसोजा दिसाच्या बलिदानाक बरो संदेश दिवन आमच्या कार्यक्रमाक पाठिंबो दिल्ल्याक तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस्तांव शिक्षणाची जबाबदारी घेवन मुखेलपण घेतिल्ल्या फादर विवेक तशेंच आमच्या ब्रदराक मेर्सेंटीचे कोऑर्डिनेटर जावन सेवा दिवच्या आनी सहशिक्षक शिक्षकेक धन भयल्याक तांचो अमूल्य वेळ दवरून क्रिस्तांव शिक्षण आनी भावार्थ विशयान सहसेंती शिकयल्या काळजांतल्यान उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रदेशचे सर फादर विवेक, फादर लॉरेन्स, फादर डेन्झिल, फादर आरोन हांकांय आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रदेशाच्या उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा आनी कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिट्टो सभाव रितीने पाठिंबो दिल्ल्या खातीर तुमकां आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या मोगाळ भुरग्यांक बरी तयारी करून मांडावळ केल्ल्या 70 क्लासच्या टिचरांक देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर दीस बऱ्या रितीन जावन मांडावळ घाल्ल्या आनी तांची टॅलंटां उज्जीत करून तांकां पाठिंबो दिल्ल्या शिक्षकांक धर्मिकांक आनी सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या कार्यक्रमाची एमची जावन चलोवन व्हेल्ल्या आरविन डिसोजा आनी तशेंच एल्डेन रॉड्रिगस हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी काळजांतल्यान उपकार बावडटा. ह्या वर्साक क्विज कॉम्पिटिशन दवरून आमच्या भुरग्यांक आसलेली टॅलंट आनी शक्ती उर्जीत करून उत्तेजन दिल्ल्या क्रिस्तांव शिक्षणाच्या आनी आयोगाच्या संघाक काळजांतल्यान उपकार बावडटा. आयोगाच्या संचालक दीपक डिसोजा, सर किर्गजदारां, गोडी सभे संघाक भुरग्यांच्या वडिलांक सरितीने साकार दिल्या सहतद्यांचो मनापूर्वक उपकार बावडटा आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा रुसीचें जेवण तयार केल्ल्या आमच्या मोगाळच्या बिरगजदारांक कश्ट वांगड लेखी नासतना
आमच्या भुरग्यां खातीर बरें जेवण वदाक संद दिल्या आमच्या मोगाच्यान देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा बरें कार्यक्रम चलोवन व्हरून स्टेज आनी मायक सिस्टम वदाक संद दिल्या पाऊल आमकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी सर सांगया थँक्यू वन एंड ऑल देव बरें करूं देव बरें करूं सिस्टर सिंथिया आमकां सर्वांक क्रिस्ती शिक्षण शिकोवच्या विसावाक तेंको दिवन न मेळिल्ल्या आयतारांनी आपलो अमूल्य वेळ आमच्या संगताक कडसून भोव बऱ्या आनी हरेकल्याक सुडाळ रितीन सोंग सहजल्या रितीन शिक्षण दिल्ल्या सर शिक्षकांचो आभारांचो वेळ येता हांव बिगार बाप हांचे लागीं विनंती करता टिचर्सांक काणयेक दिसय म्हूण हांव विनंती करता फादर विवेक हांचे लागीं नांवां वाचून मोगाचेनो स्वागत भाषणात सांगिल्ले परी आमच्या सर्व शिक्षकांनी सकाळी 7:30 वरां पावून दनपारां 12 वरां पर्यंत आमच्या संगत आसून आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण ताणें दिलां बरे तरपेटी ताणें केल्या तसो प्रतिफळ जावन हेचे सगळे कार्यक्रम बऱ्या तरेन जाला उपकारी मनाचे जावन तांकां आमी खुशेची काणी दिवंक आमी आशयता हांवें नांवां वाचून सांगिल्ले परी सर्व शिक्षकांनी मुखार येवचें सिस्टर रेश्मा डिसोजा AC, Sister Meena Fernandez, AC, Sister Vidya, DS, Sister Nitya, AC, Sister Samala, Sister Sharin, DS, Sister Valentina Menezes, Sister Rosaline Paul, DS, Sister Pauline Priyadarshini, Mrs. Josna D'Souza, Sister Lina, DS, Mrs. Jasmine Sarita Walk, Sister Lina DS, Sister Nishi DS, Sister Tejashri, Sister Sujata. Sister Lina DS, Sister Nishi DS, Sister Tejasri, Sister Sujata, Sister Shushanti, Sister Pauline Bridgerton, Mrs. Terry D'Souza, Mrs. Rashmi Skibera, Sister Cynthia D'Souza, Mrs. Lavina Pinto, Mrs. Jacinta D'Souza, Mrs. Lizzie, next Anisha Rodriguez, Mrs. Mercy Pereira, Mrs. Mercy Pereira, Mrs. Philomena, Brother Christian George, Mr. Oswald, our choir master, Mr. Arun, our sacristan, Oswald and Arun, our sacristan. Father Walter D'Souza, Father Lawrence D'Souza, sorry, Coutinho,
Bishop, Father Lawrence Kutina. आता भुरगीं आयका आता तुमकां भोवमान वितरण करता प्राइज घेतल्या सक्कर भुरग्यांनी ह्या वाटेल्यान येयसय प्राइज कलेक्ट करून तेन्यान वसा नाजाल्यार घुसपट्टा कम दिस वे टेक द प्राइज एंड गो दॅट वे ओके राईट सो सक्कर भुरग्यांनी शिस्त सांबाळची. देव बरें करूं फादर. आतां वेळ आयलो इनामां वांटचो. आर यू एक्सायटेड? आमच्या मोगाळ विकार बापाच्या मार्गदर्शनाखाल ह्या वर्सा विविध संदर्भांनी विभिन्न चटुवटिक्यो मांडून हाडिल्ल्यो. हातूंत जीव आपणयल्ल्यांक आतां मान करतले. नांवां वाचून सांगतना पटापट मुखार येवचें आनी इनामां घेवचीं. आता श्रीमान विनोद डिसोजा उपाध्यक्ष आणि बहुमान वितरण करच्या मुखार येता. एक्टिविटी रिजल्ट्स फर्स्ट स्टँडर्ड इंग्लिश शेन एंटोनी मिनेझस, विंड्रोज नियोरा कैस्टिलिनो, विंड्रोज नियोरा कैस्टिलिनो, एडल लीबा डिसिल्वा, फर्स्ट स्टैंडर्ड कोंकणी एंजेलिन पीटर, इयान डिसोजा, मेलिसा पॉल, सेकंड स्टैंडर्ड इंग्लिश एलेक्स इनो डिसोजा, नोवा ईथन मार्टिस, इमैनुअल थॉमस, सेकंड कोंकणी Amira D'Souza, Jaden Cluster, Paul Rodriguez, Renan Glenn, third English, Ilavi D'Souza, Kristen J. D'Souza, Krishal Pereira, Ray Moniz, Roy Kristen D'Souza, Rian Miranda, Tia Lobo, third Konkani, Abigail, Aloria, Ania, fourth English, Renan D'Souza, Alan Pinto, Elena Erosa, Melroy Sequeira, Leon Mascarenas, Daina Alicia, Ruel D'Souza, fourth Konkani, Eva Angel D'Souza, Pearl Maria Menezes, Sierra D'Souza, देव बरें करूं तुमकां. आतां हांगासर मागीर पर्स मेळ्ळ्या कोणाचे सांगा बरें. आतां मस्त पयशे आसात. कोणा जाय जाल्यार मागीर तांकां घेवचे.
आतां उलो दिता श्रीमती प्राची प्रिंटो कार्यदर्शी आमच्या भुरग्यांक भोवमान वितरण करच्या. Standard 5th, Ian Noah, Nathan Luke, Anna Nicole, Alric Prince de Souza, Reese Morris, Daphne Montero. 5th, Konkani, Anika de Souza, Anne Rachel de Souza, Nes Triana Nakutado, Eileen Jane de Souza, Lenore Eric Sequeira. Sixth English, Shania Martis, Andrea Jane Pinto, Joel Pinto, Relson Coutinho, Alicia de Souza, Marina Susan, Pearl Lobo. Standard 6th Company, Lenin Jane Rastra, Colonel Jobin Menezes, Avril Lasrado. Seventh English, Ashika de Souza, Sarah Ishar, Ethan Kulasu, Megan de Souza, Jolene Saldana, Rosalind Nack, Jaden Lobo. 7. Cockney, Manvi Fernandez, Lionel Shaw, Jaylon Sequeira, Sasha Ocean Fernandez, Oshan Pice, Cleon de Souza. Devaragano passage Reto Tunka. Now I request Sister Shubha B.S. to give away the prizes. 10th Konkani, Sarah Oreva, Dion F. Sequeira, Marika Pearl de Souza, Rogan Paul Logan. 10th English, Keith Thomas de Souza, Dion Sujay Krasta, Nicholas Savio Lewis, Joanna Noyala Pereira. 9th Konkani, Arvind D. de Souza, Joel Lord Krasta, Joylyn Sequeira, Neora Cardosa. 9th English, Aidan John de Souza, Alvin Lionel Pinto, Joshua, Prince Alish, R. Laura Andrea, Hamiel de Souza, Rihanna Maria Pinto. 8th Konkani, Viola L. de Souza, Anish Alton Marona, Sohan Henry Pereira, Sweenal K. Lobo, Rishan. 8th English, Johan, Melina, Shalvi, Rishona, Melrina. Thank you, Sister Shubha. I request Sister Maria Sarika to come forward and distribute the prizes of 100% attendance. First Standard Konkani, Angeline Peters. First Standard English, Nicholas Vincent Hernandez. Shane Anthony Menezes, J.
Konkani, Pearl Rodriguez, Jaden Luke Rasta, Melissa D'Souza, Renan Len. Second English nil. Third Konkani, Abigail Peters, Diona Machado. Third English, Prince D'Souza, Ashton Mendonça. Fourth Konkani, Pearl Menezes, Sierra D'Souza, Angela D'Souza. Fourth English, Christopher Fernandez, Elena Arosa, Clarisha Pinto, Lihan Mascarenas, Pamela Pinto, Renan Chaco, Rafael Lobo. Thank you, Sister Sarina. Fifth Konkani, Ayush Alan Narona. I request Father Lawrence to come. Ayush Alan Narona, Anika D'Souza, Renisha Mascarenas, Nessa Kiara, Irene Jane D'Souza, Priya Crystal Pinto, Prisha Cuero. Fifth English, Ian Noah D'Souza, Nathan Luke Lasrado, Sarah Ruth Gonzalez. Sixth Konkani, Ashley D'Souza, Avril Lasrado, Leon Jean Costa, Werner Menezes, Ronald Weston Rodriguez. Sixth English, Adria Jean Pinto, Marina Susan, Paul Lobo, Rachel Kutina, Savio Pereira. Seventh Konkani, Aaron D'Souza, Leon N. D'Souza, Leon Sean, Manavi Fernandez, Rishon Desa, Leon Roy Lobo, Shasha Hussein Fernandez. Seventh English, Jaden Lobo, Joseph Bibi, Michelle Paulo, Sherin Edwina D'Souza, Megan D'Souza. Thank you, Father Lawrence. I request Father Vivek to distribute the prizes. Eighth Konkani, Anish Alton Norona, Len Nathan Menezes, Sohan Henry Pereira, Richard Dion Rodriguez, Swingan A. Lobo, Melita D'Souza, Viola Lanza D'Souza. Eighth English, Anisha Glenora, Alred De Silva, Esma Pinto, Johan Arosa, Melvina Siqueira, Nicole Fernandez, Rishona Miranda, Sanvika Mascarenas, Suzanne Montero, Servina Casta, Adrian Ferrais, Vanessa Mascarenas, and Charlene D'Souza. Ninth Konkani, Joylin Siqueira, Jewel Lord Crasta, Neura Cardosa, Viona D'Cunha, Arvind Neil D'Souza. Ninth English, Rihanna Maria Pinto, Aidan John D'Souza, Alyssa Rego. 10th Konkani, Sarah Oravo Fugado, Dion F. Siqueira, Marika Pearl D'Souza.
10th English, Joanna Noela Pereira, Nicholas Savio Lewis. Thank you. आता परीक्षेत जिंकल्ल्यांक प्राइजस विगल बापा लागे हांव विनंती करता. ह्या वर्सा एग्जामान जिंकल्ल्यांक जिंकले बरं अशें देखून priceless prize we are giving a New Testament and Psalms copy, Bible copy we are giving to all the prize winners. भुरग्यांक आमी दिता इंग्लिश या बायबलान सगळो नवो सल्लो आसा आनी कीर्तन आसा. इंग्लिश बायबल आमी तुमकां दिता. This is your personal copy. You write your name, carry wherever you are going. आणि size लहान आसा. You can carry it wherever you go. Secondly, not only to have it, daily read at least a few verses. ह्या खातीर जिंकले वरस देखून ही बायबलाची कॉपी एग्जामान प्राइज विनर्सांक आमी दिता. देखून ती जोगासनेन दवरूंक विनंती. रायट युअर नेम ऑन द फर्स्ट पेज. First Konkani, Beyond D'Souza, Sweden D'Souza, Angel Peters, Diara Santmayer, Sia Melissa Lobo, Anshi D'Souza. First English, Nicole Ava D'Souza, Nicholas Vincent Fernandez, Michael Solomon, Shane Anthony Meneges, Tilsa De Costa, Winrose Castellino. Second Konkani, Rianza Leora Rodriguez, Pearl Rodriguez, Jaden Luke Rasta, Pearl Viola, Earl Chris D'Souza, Melisha D'Souza. Second English, Jake Pereira, Edora Lobo, Divona Pinto, Alex D'Souza, Emmanuel Thomas, Noah Ethan Martis, Aiden Lasrado. Third Konkani, Anaya Montero, Alicia Mendoza, Elria D'Souza, Rion De Silva. Third English, Rihanna Monas, Rihanna Miranda, Rizan Calvin Dias, Hilary D'Souza. Fourth Konkani, Vinola D'Souza, Danica Dicunna, Eva D'Souza, Pearl Meneges, Angelo D'Souza. Fourth English, Ruel D'Souza, Christopher Fernandez, Brennan D'Souza, Melvin Sequeira, Rafael Lobo, Gareth Fernandez, Riona D'Souza, Alan Pinto, Elena Arosa, Emilia Lobo, Clyde Fernandez, Jasmine Saldana, Pamela Pinto, Melston D'Souza, Kiara Vegas, Lihan Mascarenas, Diana Alicia, Abigail Roach, Clarisha Pinto, Abigail Ruth, Rafael Patravo, Adner Pinto. Thank you, Father. Mukle Priza, आयचे चीफ गेस्ट रेव्हरंड फादर ऑल्विन रिचर्ड डिसोजा आणि दिवंक विनंती. Fifth Konkani, Anna Rachel D'Souza, Irene Jean D'Souza, Renisha Mascarenas, Charlene Dion, Nessa Kiera Furtado, Annika D'Souza, Leron Aldrich Sequeira, Rachel Coelho, Lenisha D'Souza. Fifth English, Aryan Samuel, Elisha Montero, Alan Lobo, Anna Nicole, Karen Pereira, Ian
Meher Susanna, Sara Ruth Gonzalez, Serena Rodriguez, Kyra Frank, Mia Lavi Lasado, 6th Konkani, Liana Jean Pasta, Onel Javen Meneges, Ashel D'Souza, 6th English, Jwel Pinto, Kathleen Pereira, Samaira Rosa Pinto, Jordan Paris, Shayana Martis, Shayana Fernandez, Rihanna Abigail D'Souza, Milen Sanjana Lawrence, Relson Coutinho, Reagan D'Souza, Delphinia Fernandez, Anahi, Andrea Jane Pinto, Angel D'Souza, Luke Ron Alvarez, 7th Konkani, Manvi Fernandez, Rishon Deza, Vienna Fayal Fernandez, Lionel Sean, Zaylan Siqueira, 7th English, Ashika D'Souza, Alfreda Narona, Chris Hebby, Chris D'Souza, Ethan Coelho, Andrea Lobo, Jocelyn Gimello, Jessica D'Souza, Megan D'Souza, Natalia Lobo, Sarah Escher. Thank you, Father. 8th Konkani, Viola D'Souza, Swinel Lobo, Rachel Rodriguez, Rachel Cardoza. 8th English, Melina Montero, Brinston D'Souza, Rachel Sia, Salvina Crasta, Shanice Pinto, Johan Arosa, Sanvika Mascarenas, Delilah Flora. 9th Konkani, Joylyn Siqueira, Erwin Neil D'Souza, Joel Crasta, Neora Cardoza, Alicia Mascarenas. 9th English, Prince Alish, Sonal Castellino, Aldin Dia Rodriguez, Aldin Pinto, Amy D'Souza, Aidan John D'Souza, Aspen, Rihanna Pinto, Cathy, Laura Andrea, Alyssa Rego, Jude Perisbert, Lisa Narona, Anu Oliveira. 10th Konkani, Dion Franz Vera, Sarah Furtado, Rohan Paul Lobo. 10th English, Tanya Eva Roch, Alan D'Souza, Keith Thomas D'Souza, Joanna Pereira, and last Dion D'Souza. Thank you. Thank you, Father. Joshua? Yes, Joshua. Come.
अरे सुकला रे अच्छा क्लॅम सुटला ते मोगाच्यानो आयचे रुचीक रांदप करूंक आमकां कुमो केली जावन आसात प्रत्येक जावन म्हजो गोठले मागीर खूब मॅक्सिम सिक्वेरा आनी ताका सहकार दिली जावन आसात मेबीस अँड पंगड तांणी संघात मेळोवन सकाळ जावन संजे पर्यंत हो वर्ण हे जेवण तयार केलां आनी सगळ्यांचे मुखेलपण गेल्लो म्हणून एक बाप लॉरेन्स तसो उपकार पावता सगळ्या हांगासर हॉलाच्या कार्यक्रमाचे मुखेलपण घेतिल्लो बाप विवेक तांकां सगळ्यांक आमी घरान ताळी भेटया ह्या कार्यक्रमाच्या अखेरच्या हंतार आमी आसाव सर्वांचो आमी आभार मानताव आनी अवकाशाक उपकार बावडटाव आतां मनादीक बाब लॉरेन्स जेवणाचेर आशीर्वाद मागतात दैकनो विरोधात बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आम्ही सर्वच दयाळ बापा आम्ही सगळ्याच्या जेवणाचेर तुजो आशीर्वाद करता हे जेवणा वरवीं आमचो मोगाचो भानगड जावं दी तशेंच हे जेवण तयार केल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आनी सर परगदार देव बाप पोतू आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालूं जेवणाचे आशीर्वाद मागितल्या फादर लॉरेन्स तुमकां देव बरें करूं आतां सर्वांनी संभ्रमाचे जेवण स्वीकार करचे सुमेस्तांक देव बरें करूं 3 काउंटर आसात भुरग्यांक पयलें जेवण